अखिल गोय वेपारी महासंघटनेच्या संयुक्त मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात वचून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले। आरडीएक्स गोवा खातीर परवडच्यान गौतम शिरोडकार आणि विशाल साळगावकर। आमचो सगळे जण हांगासर जर सगळे एसोसिएशन मार्केट एसोसिएशनचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन सीएमाक जेन्ना मेळ्ळे, आमी रिप्रेझेंट केल्ले की जे अमेंडमेंट म्युनिसिपॅलिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 डिनोटिफाय करचे म्हणून, कारण ते खूब अश्यो तेतूंतली क्लॉजीस असली ती आमच्या वेपाऱ्या कम्युनिटी खातीर ते मारक आसली। सीएमान हे बरें आयकून घेतले, आमकां बरो टायम दिलो आणि ह्या विशयाचेर तेणें एश्युरन्स दिला की येणारे 8 दिसां भितून आमचे सगळे कितें पॉयंट्स नवीन घालूंक जाय ते सगळे इनकॉर्पोरेट करून फ्रेश नोटिफिकेशन ऑर अमेंडमेंट काडपाचें असो तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिली। आतां कोण येयले? आमी प्रत्येक मार्केट एसोसिएशनाचे दोग जाण रिप्रेझेंटेटिव्ह मेळोन आमी सगळे जाण 30 जाण आसले थंयसर वयर, आनी पणजे, मडगांव, वास्को, सांग्या सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेशन जालें। म्हणजे साखळे पासून सगळे जाण वेपारी संघटनेचे। कितलो टायम दिला आता ते परत हे करपाक? आमकां येणाऱ्या 7 दिसां भितून परत कन्सर्न DMA आनी AG वांगडा बसून ते जे कितें ऑल्टरेशन कितें हानिकारक आसा, हे आमच्या दृश्टीनसून जे हानिकारक आसा ते आमी मांडला, ते सगळे इनकॉर्पोरेट करून घेवन, म्हणजे तेजो लिगल एस्पेक्ट लक्षात घेवन ते इनकॉर्पोरेट करून घेता म्हणून सांगला। तुमी आतां जो बंद दवरलेलो तेचे कितें फुडें? बंदाचो विशय आमी पयरूच जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली त्या बंदाक आमी रिकॉल केलेलो आसा ऑलरेडी, कारण बंद आमी फ्युचरिस्टीक गरज पडलेले करतले म्हणून सांगलेले। पण म्हणटकूच जेन्ना आमकां तो सीएमान फर्म एश्युरन्स दिल्या, आनी इतलेंच न्ही, आमकां हे बी सांगलां की एक कन्वेन्शन करात म्हणून, वेरीन सगळे ट्रेडर्स गोंयचे सगळे लागीं हाडुया आनी तेंच्या खातीर गव्हर्मेंटाचे मार्फत जी कितें स्कीम नवीन काडयता, लायक आमीच विशय मांडलेलो रायट फ्रॉम आमकां इन्शुरन्स, एक खंय तरी आमचो वेपारी जो कंट्रिब्युटर आसा गव्हर्मेंटाचे ट्रेजरीक, तेजे हेल्थाच्या दृश्टीन, तेज्या फॅमिलीच्या हेल्थाच्या दृश्टीन इन्शुरन्स स्कीम, किंवा आमकां EDC सारकेल्ल्या संस्थे मार्फत जे आमकां जर आत्मनिर्भर गोव्याच्या दृश्टीनसून जे आमकां कितें फायदो जावंक शकता, फायदो इन द सेन्स प्रोत्साहन, आमकां खंय तरी वेपाऱ्यांक आपलो वेपार खंय स्थगीत जाला, कोवीड पॉयंट ऑफ व्यू जे कितें अडचणी जाल्या ते सगळ्या हेका हातबोट लावन गव्हर्मेंटाचो जो कितें सपोर्ट दिवंक शकता ते आमच्या बरोबर रावन करून घेता। हे आमकां सगळ्यांक सगळे पॉयंट तुमी चेंज करपाक सोदता जे आसा ते काय? न्ही, आमी गव्हर्मेंटाचे जे गॅजेट आसता तेजे गॅजेटाचो आपलो ओन एक प्रोसिजर आसता। म्हणटकूच आमी जेन्ना गॅजेट वाचले ऑन लेमॅन्स लँग्वेज, जे कितें आमी वाचले, आमी लिगल लेवलचे सेकंडरी गेले, पयलीं आमी लेमॅन्स लेवलचे जेन्ना वाचले उपरांत आमकां हे हानिकारक पॉयंट आसले ते आमकां कळ्ळे। आमी लिगल टीम अपॉयंट केली आमच्याच वेपारींतले मार्फत आनी एडवोकेट फेटर्निटींतल्यान, आनी आमकां गायडन्स घेतले, आनी तेज्या खातीर आमी पयरचो अधिवेशन केलें म्हापशां, आनी तेज्या भायर आमी मोर्चा कॉल आउट केलो, शटर डावन पॉलिसी कॉल आउट केलो। हे गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवपाक की आमी हे ओगी रावन बसून घेवचे ना म्हणून। AG तुमच्या वांगडा हेल्प घे म्हटलं सीएमान AGचे बी? हय, नॉर्मली गव्हर्मेंट केन्ना जेन्ना एक खंयच्या अमेंडमेंटाचेर वर्किंग करता, लिगल पॉयंटाचेर वर्किंग करता, तेन्ना एडवोकेट जनरलाच्या ऑफिसांतल्यान सदांच वेटींग करप आसता लॉच्या बाबतींत। लॉ डिपार्टमेंटा कडेन वचच्या पयलीं AGच्या ऑफिसान वता सगळ्यो गोश्टी। त्यामुळे सरान चीफ मिनिस्टरान ज्या प्रमाणे आमकां सांगलां AGच्या कॉन्फिडन्स घेतलो, हे बरोबर स्टेटमेंट।